नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंय सरकार खंय म्हादयचेर कशीच तडजोड करपाचो ना. केस स्वता मॉनिटर करता म्हूण मुख्यमंत्री बजेट चर्चेक जाप दितना उलयलो. G20 निमतान गोंयाक खंय बरो लाव जालो. गोंयचे साधन सुविधांची उदरगत जाली. 9 खंड ब्लॉक ऑक्शन केल्यात. हेरांची पावणी खंय रोकडीच. दर म्हयन्याक डंपाचे ऑक्शन करपाचो सरकाराचो प्लान. पोन्न्या गाडयांचेर ग्रीन सेस. G20 करपाची ऑपॉर्च्युनिटी, G20च्यो 8 मिटिंग्स घेवपाची ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेळ्ळी आनी अप्रॉक्सिमेटली 300 crores ऑफ रुपीज एलोकेशनूय केल्ले. ताका लागून खूब कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केले. गोंय इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी शोकेस करपाक शकले. तांचो गोवा रिपोर्ट म्हणून सबमीट जातलो स्पीकर सर. म्हाजी बस योजना आमी इंट्रोड्यूस केली. म्हाजी बस योजना ह्या म्हयन्यांतल्यानूच सुरवात जाता. 9 लीज आमी ऑलरेडी ऑक्शन केली. ओके, उरलेली लिजां आमी ऑक्शन करपाचो प्रोसेस सुरवात केल्या. जी ऑक्शन केल्ली लीज आसा, जे लीज होल्डर्स जेंच्यांनी लिजां घेतल्या तेंच्यांनी आपलो प्रोसेस फास्ट ट्रॅक केला आनी जाता तितके बेगीन प्रोसेस कंप्लीट करूनय बी नवीन परत एकदां सुरू करपाचें तांच्यांनी जाता तितके बेगीन सुरूय करतले. ते फक्त इव्हेंट आनी एडवर्टायजमेंट जे म्हणटा पळय न्हू, तांकां दर 3 म्हयन्यांनी रिपोर्ट धाडटा. नवे पर्व जे आसा पळय न्हू, ते परत एकदां सुरवात करता आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांचो रिपोर्ट 3 म्हयन्यांनी घेवन रिव्यू रिपोर्ट घेता आनी तो प्रिंट करूनच, कारण तेंच्या पर्यंत धाडटा. स्मार्ट सिटीचे काम 33% जाला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयलो. आतां मेरेन खंय 335 कोटींची कामां जाली. स्मार्ट सिटीच्या कामान मोठे स्कॅम म्हूण विरोधकांचो आरोप. युरी म्हणटा सॉयल टेस्टिंगा आदी स्मार्ट सिटीचे काम केला. विजय मागता स्मार्ट सिटीच्या कामाची न्यायालयीन चौकशी. मुख्यमंत्री म्हणटा कंत्राटदारांक शो कॉज नोटीस काडल्या. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम 2016तल्यान सुरू जाल्लें आनी आतां इन ऑक्टोबर 2023 सुमार हें काम कंप्लीट जातलें. स्पीकर सर, स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा हें स्मार्ट सिटी मिशन हाच्या अंतर्गत जवळपास 6 एजन्सीज हें काम सगळें करता. आतां कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आनी कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लिटेड, ओके, ह्या वेगवेगळे कडेन डिफरन्सीस जे आसा, जो पर्यंत ते कंप्लीट जायना तो पर्यंत. आतां फॉर एग्जाम्पल टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 952.90 crores and cost of the completed projects is 335.42 crores. Now the damages caused due to shallow depth, haphazardly laying off existing utilities, delay in finalization of sewerage network. Speaker sir, हे सगळें जे चलता आसतना काल आमदारान आनी मंत्रीन एक स्टेटमेंट केलो की सॉयल टेस्टिंग जावना. Whether soil testing was done before commencement of all these works and who is responsible for all these haphazards? स्पीकर सर, सीएमान घरां बी बांदली आसतली ना, आपले घर रिपेर केलां आसतलें. पयले वायरींग केलें, मागीर घर बांदलें, मागीर वायरींग तुटलें, मागीर घर तुटलें, आमी दोनूय रिप्लेस केलीं. अरे हें कितें? स्पीकर सर, हाका अकाउंटेबिलिटी जाय आनी वी आर नॉट द रायट पीपल. जुडिशियल कमिटी जाय, हाऊस कमिटी न्ही. एक्स जज गोंयान 37व्या नॅशनल गेम्साचेर सरकार गरजे भायर पयसो कड्डिता. विरोधकांचे फार. विरोधकांनी हिशोब मागलो. आतां मेरेन कितलो खर्च केलो ताचेर खेळा मंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण नेट. नॅशनल गेम्साच्या नांवार स्कॅम चल्ला, विजय उलयलो. गेम्साचे खेळ जावचे ना त्या सुवातीचेर कित्याक खर्च काय म्हूण प्रस्न. आमदार कार्लूस म्हणटा आतां मेरेन खर्च केला ताचो हिशोब दियात. I would like to ask supplementary. How many crores have you spent till date? Please give me the figures. The first supplementary is on how much you have spent till date. I want that figure in crores, exact amount. The second supplementary which I will ask, because you can put this all together, how much more do you want? Is there any amount which additional you want? And third, I want to ask how much central government has given. पेडे म्हणटा नॅशनल गेम्सान येत ना. हांवें तें पळयलां. पयशे मोडटा तूं खंय टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॅशनल गेम्स. पेडे एथलेटीक ट्रॅक म्हणटा नॅशनल गेम्सान येना. नॅशनल गेम्स जाता बांबोळे. हे इतले जे पयशे तुवें मोडल्या, एकूच कामाक पडते पयशे मोडटा. 1 वर्स जायनासतना हाजेर इन्क्वायरी जावंक जायो ना.
काळजात हात घालून सांग मुख्यमंत्री म्हाका अजून पर्यंत जे उत्तर दिल्लें आसा अजून पर्यंत ताजेर आमी अजून नॅशनल गेम्स अजून कंप्लीट जावूं ना. जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे काम जे आसा ते ऑलरेडी प्रोसेसान आसा आनी ताजे बिलूय आमी अजून पर्यंत प्रोड्यूस करूना किंवा पेमेंट अजून पर्यंत दिलें ना. सेगीत आणि उटंगराच्या पावसाच्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा साळावली धरण उपाट भरून व्हांवले. आमठाणे धरण 73%, चापोली 73%, तिळारी 61% भरला. अंजुणे धरण मात अजूनही हाफ सेंच्युरी मारिना. अंजुणे फक्त 41%च भरला. पावसान कळाव केल्ल्यान धरणांनी तळ गाठिल्लो. मात फाटल्या कांय दिसांनी पावसान बरोच नेट धरल्यान धरण भरपाक लागल्यात. पंचवाडी आनी साळावली धरण ओव्हरफ्लो जाल्यात. गावणे धरण 92%, आमठाणे धरण 73%, चापोली धरण 73%, तिलारी धरण 61% भरला. तातूंत अंजुणे धरण मात 41%च भरला. डिप्लॉइंग सम एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज डे टाइम आमचो डॅम चालू आसतना आमकां टायम आसता लिमीट आसता आमचो एंट्री सो त्या टायमार एक्स्ट्रा गार्ड आमी आसतले हिंगा सो मॅनेज विथीन दॅट स्पेशलायजेशना पण त्याचे भितर आमी मॅनेज करतले आनी ट्युरिस्टां हें करतले. सकाळी कितल्या वेळ जालो सकाळी सांगले प्रमाणे 8 जावन 12 मिनटांनी स्टार्ट जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्रान रायगडान खालापूर इर्शाळवाडी गावांत पालसण कोसळून मोठे अरिश्ट. सुमार 40 घरांचो गांव मातयेच्या ढिगाऱ्या पोना. 10 जाणांक मरण. 100 वयर लोकांचो खंय अजूनय पत्तो ना. 98 जाणांक भायर काडले. NDRFच्या एका जवानाक बचाव कार्यान मरण. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घडणूक थळार पावलो. सोपिल्ल्यांचो आंकडो वाडपाचो भंय. ही घडणूक रायगडा वयल्या खालापूर इसराळवाडी ह्या ल्हानशा गावांतली. बुधवारा राती ह्या गावाचेर आसमानी संकट कोसळ्ळो. सुमार 40 घरांचो हो गांव सोंपलो. गांवांत 200 वयर लोक रावताले. दिसभराची कामां सोंपून विसव घेवन लोक राती घरा वचून न्हिदिल्ले. मात ती रात गांवांतल्या चडशा जाणां खातीर निमणी थारली. अचकीत डोंगरा वयल्यान फातर पडपाक सुरवात जाली आनी 5 मिनटां भितर सगळो गांव मातयेच्या ढिगाऱ्या पोंदप. फक्त 40 मिनटांनी गांव काबार. 10 जाण सोंपले. 100 वयर लोक खंय आजुनूय गायब. सुमार 98 लोकांक भायर काडले म्हूण म्हायती. NDRFच्या एका जवानांक खंय बचाव कार्य करतना मरण. 47 घरांची जी वाडी आहे आणि लँड स्लायडिंग झाल्यामुळे जवळपास 16 ते 17 घरांवर ही PCD दरड कोसळल्यामुळे ते ढिगाऱ्याखाली आहे. आतापर्यंत 4 कॅज्युअल्टी आहे आणि बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू आहे. NDRF, DDRF आणि जे आपले स्थानिक रेस्क्यू टीम जी आहे ती काम करते आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. मॉर्निंग मंत्रा. हॅपी हार्ट, हेल्दी लाईफ. फाटली कांय वर्सां लोकोत्सव पणजेत जाता. सरकारान विचार करून लोकोत्सव गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी व्हरचो म्हूण आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये मागता. लोकोत्सवातले स्टॉल खंय गोंयकारांक फुकट दिवचे. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा वेस्ट झोन कल्चरल सेंटरा बरोबर मिटींग घेवन कितें तें थारायता. की ह्या लोकोत्सवाक जे 800 आयिल्ले म्हाका ब्रेकअप जाय
खंयच्या खंयच्या स्टेटींतल्यान कितले आर्टिस्ट हांगा पार्टिसिपेट जाले, इन्क्लुडींग गोव्यांतल्यान कितले पार्टिसिपेट जाले, हो म्हजो पयलो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा. आणि आर्टिस्ट जे आमकां धाडटात पळय न्ही ते सगळ्यो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर तांकां नॉमिनेट करता. ताजे आत्तां कितले आर्टिस्ट गोंयचे जर आर्टिस्ट जर आसा ताजें लिस्ट म्हजे कडेन हातान आसा तें हांव आमदाराक आत्तां दिवपाक शकता. म्हणजे ऑल ओवर जे भारतांतल्यान वेगळे जे आर्टिस्ट वेगवेगळ्या राज्याच्यान आयिल्ले आशिल्ले, नंबर ऑफ आर्टिस्ट आणि तेजे नांवां सकट म्हजे कडेन आत्तां ना, पूण हांव आमदाराक दिवपाक शकता कारण तें वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर धाडटा. म्हजी रिक्वेस्ट आसा की प्रत्येक तालुक्यांतल्यान जे कोण पार्टिसिपेट जाता तुम्ही ऑल ओव्हर इंडिया तांच्या कडल्यान चार्जीस आहेत. गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि आर्टिस्ट म्हणजे तांच्याकडे कार्डां बी आसता त्या आर्टिस्टांकडे, तांकां तरी सरकारान हे स्टॉल आसा ते फ्री दिवचे, ज्याच्यामुळे तांकां बाबडी तांची शोकेस करू शकता. आणि दुसरो हो लोक उत्सव म्हणून हो रोटेशनली प्रत्येक तालुक्यान करपाचो, सो दॅट थंयचे सेल्फ हेल्प ग्रुप तिसले आर्टिस्ट आनीक एक्टिवली इन्वॉल्व जातले, नाल्यार सगळ्याकच काय पणजे येवन हे पडना. हे दोन म्हजे एक रिक्वेस्ट आसा. आणि म्हणूनच जो मागणी जी आमदारान केल्ली आसा तेजेर आत्तां हांव न उत्तर दिता आसतना वेस्ट झोन कल्चरल सेंटराच्या आमची कमिटी जी आसता ते कमिटीक हो प्रस्ताव मांडून तदनंतरूच हांव तुमकां उत्तर दिवपाक शकता. अरिश्ट काळान वेळ प्रसंगाक लोकांमदीं जागृतायेचे नजरेन केंद्रान बेरेस्तारा मेसेजींचे टेस्टिंग केल्ले. सकाळी 10:30 सुमार सगळ्यांच्या मोबायलार टेलिकम्युनिकेशन्स विभागान टेस्टिंग अलर्ट धाडलो. भविष्यान अरिश्टकालीन वेळार अशा तरेन सगळ्यांक एकाच वेळार अलर्ट धाडपाच्या नजरेन केंद्र सरकाराचे पावल. मेसेज आयल्या उपरांत फेक म्हूण लोक भिवपाची गरज ना. कोकण रेल्वे पुलिसांची आयज मेरेनची सगळ्यांत मोठी कारवाय IGP ओमवीर सिंग बिश्नोईन तोखणाय केली. पनवेल सावन तिरुअनंतपुरम वचपी रेल्वेंत आशिल्ल्या दोगा चोरांक काणकोण पावतनाच धरले. चौकशे उपरांत बाकीचे सापडले. चोरांकडल्यान 3 कोटीचे भांगर, मोबायल, कॅश आणि गाडयो जप्त केल्यात. A wonderful case of theft in the running train has been detected by the Konkan Police Railway Station, led by the brilliant officers who are sitting beside me. इस केस में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए का सोना और 1 करोड़ रुपए के अन्य चीज़ें जैसे गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और अदर इंक्रीमेंटिंग मटेरियल प्लस कैश रिकवर किया है. ये मेरे ख्याल से रेलवे पुलिस की गोवा की अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है. शेअर बाजारात विक्रमी तेजी कायम. मार्केट दिशी नवो ओपनिंग आणि क्लोजिंग रिकॉर्ड करीत आसा. बेरेस्तारच्या सेशनात निफ्टी 20,000चे लागीं पावलो. सेन्सेक्सान सुमार 474 पॉयंट वाडून 67,619चो नवो हाय गाठलो. IT सेक्टर सोडल्यार चडशा सेक्टरांनी मोठी खरेदी दिसली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.